स्पीकर सर, म्हजो एक आयचोच अनस्टार क्वेश्चन आहा तेजेर हांवें विचारलेले की तालुका वायज टोटल नंबर ऑफ मॅरेज डायवर्स रिलेटेड पिटिशन फायल्ड इन द सिव्हिल कोड अक्रॉस द स्टेट इन द इयर 2022 टू 2025 जून म्हाका आन्सर दिला की जवळ जवळ 2954 केसी रजिस्टर जाल्या. दुसरो हांवें प्रश्न विचारलेलो की कितल्यो केसी पेंडींग आहा म्हणून ते म्हाका वेरियस कोर्टान जवळ जवळ 2237 केसी पेंडींग आहा म्हणून. आणि हालींच स्पीकर सर 16 जून मराठी गोमंतक पेपराचेर संपादकीय एक लेख येयल्लो तितून थोडेशें हांव ते वाचता. राष्ट्रीय सरासरी 1% असताना गोंयांत हे प्रमाण 5% पर्यंत पोहोचल्याचे यापूर्वी निदर्शनास आले आहे. 2020 ते 2030 जून या कालावधीत 29,000 विवाहापैकी 1,200हून अधिक घटस्फोट झाले आहेत. महिन्याला सरासरी 25 पेक्षा अधिक जोडपी वेगळी होतात. दुसरे म्हणटा की डॉक्टर आमचो लेट फ्रांसीस डिसोजा कायदा मंत्री असताना त्यांनी कुटुंब न्यायालयासाठी खास प्रयत्न केले होते, त्यानंतर काहीच झाले नाही म्हणून. आणि सध्या देशात 700हून अधिक कौटुंबिक न्यायालय कार्यरत आहेत. दुर्दैवाने गोवा त्याला अपवाद आहे. सध्या घटस्फोटाच्या केसी दिवाणी न्यायालयात हाताळल्या जातात. मुळात न्यायालयावर बराच ताण त्यात अशा केसीचा भार पडतो. तेथे निकाल लागण्यास विलंब होतो. तोवर पालकत्व भरणपोषणाचे मुद्दे रखडतात. न्याय मिळण्यास उशीर होतो. मुलाचे हित दुर्लक्षित होते. या समितीवर जबर मनस्ताप होतो. स्पीकर सर, म्हजें म्हणणें की तुम्ही असे स्पेशल कोर्ट स्थापन करपाची गरज ना अशें म्हटल्यार पूण फॅमिली कोर्ट्स और rules are framed in Goa, but till date there is no family court established in the laid down in the family court in Act 1984. States like Sikkim, with very less population, have established family courts which helps resolve family disputes. प्रश्न of cases like divorce, maintenance, domestic violence, child custody and property related matters. Speaker sir, माझा प्रश्न आहे की ह्यो ज्यो केसी पेंडिंग असल्या कारणान जो कोण केस घालता घटस्फोटाक ताका डिले जाल्या कारणान जरी ते 5 वर्सां 6 वर्सां 7 वर्सां जर केसी ज्यो फुडें गेल्यो जाल्यार ताका जो कोण दुसरो लग्न जावपाक शकता जावं ती बायल जावं दादलो आनी ते डिले जाता. आनी त्या खातीर म्हाजो प्रश्न आहा की तुमी ह्यो केसी जर तुमी सेपरेट कोर्ट केलो जाल्यार ताचो बेगीन निकाल लागतलो. जर जायना जाल्यार तुमी विकाक एक डे तरी हे केसी घेवपा खातीर तुम्ही दवरपाक जाय अशी माझी प्रश्न केसी वाडत आसा. तुझो प्रश्न तुम्ही मिनिस्टर तुम्ही ह्या खातीर करतले काय ना इतलेच म्हाका आन्सर जाय. Because sir, as per the guidelines of the High Court, it is said that these family courts are a need where the population is a minimum 1 million people. As far as in each district, as far as Goa is concerned, that 1 million criteria Goa does not fulfill. So point number 1. Point number 2, as far as the cases are concerned, you see, we are in the government has sanctioned 74 fresh positions for judges. So once those are appointed, if the situation demands, definitely we will appoint some family courts. But upon appointment of the 74 new judges. स्पीकर साहेब तुम्ही सांगला ते बरोबर आसा. पूण एकूच मिनिट. आम्ही गोवा मॅट्रिमोनियल केसीस गोंयांत ज्यो आसा पळय न्ही इट इज हँडल बाय द सिनियर डिव्हिजन ऑफ द सिव्हिल जज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, while the domestic violence and child custody maintenance cases जो are adjudicated by the civil judge and the judicial magistrate at a taluka level जो cases जाता. That is one. Family court झाला act according to the 1984 enforced in Goa is 64 1990 हाज्यानुसार म्हणजे it is खोदाय म्हटलं. But matrimonial cases decided by the 10 courts altogether. There is a 33 courts in Goa at present for the matrimonial related cases in the child custody domestic violence maintenance. Okay, government and recently law 6625 एक administrative approved 674 judicial court आता मिनिस्टरान सांगला त्या प्रमाणे केला. हे एकदा त्यांचे सगळे झाले त्या मागीर आमकां बाकीचो विचार करूं येता. एट प्रेजेंट रायटली तेंच्यांनी सांगला तशें मिनिमम 1 मिलियन लोक जर आसत जाल्यार वेगळो
कोर्ट जाय आमच्या दोनूय डिस्ट्रिक्ट धरले सुद्दां जरी आसत जाल्यार इट इज नॉट पॉसिबल ती वेगळो फॅमिली कोर्टाची अशी स्पेशली गोंयांत गरज ना बट तूं म्हणटा ती गजाल एक करया की डायवर्स केसीस वाडत आसा तेका लागून प्री मॅरेज कावन्सिलींग हाजोय विचार सरकार मदीं करताले प्री मॅरेज कावन्सिलींग मदीं हाजो मदीं ताका परत लोकांनी परत विरोध केलो आनी कितें केलो लोक जायत्यो इट इज फाटले फावटी लॉ मिनिस्टर ऑफ निलेश आसतना तेणी कन्सेप्ट मांडलेलो की प्री मॅरेज कावन्सिलींग हें जावपाक जाय आनी तें जर जालें आसत म्हणजे हांव एक विचार सांगता सरकारान अजून डिसिजन घेवंक ना जाल्यार लगेच फाटल्यान जर छापले फाल्यां सरकार आतां प्री मॅरेज कावन्सिलींग लग्नाय खंय तरी लोकांची बट ही काळाची गरज आसा कारण हे जर पळयत जाल्यार तो कन्सेप्ट हो आहा पळय न्ही हो बाकीच्या फॉरेन कंट्रीनी आसा की प्री मॅरेज कावन्सिलींग जावपाक जाय हांव बाकीचें म्हणना ओके हेजी गरज आसा तें जर जालें आसत जाल्यार तूं म्हणटा ते डायवर्स केसीस कमी जावपाक शकता कारण जो पर्यंत दोगांयचे विचार जुळना तो पर्यंत लग्न जावप योग्य न्हू हय काय ना हे कावन्सिलींग केल्या उपरांत एकदां तेजें ठरू शकता म्हणून तेजोय विचार आमी फक्त जाल्या उपरांत कितें करपाचें हाजो विचार करच्या पेक्षा ते जावच्यो न्हू हाजोय प्रयत्न करप तो तितके गरजेचो निदान विकली एक दीस तरी ह्यो केसी घेवपाक सॉल्व करपाचो प्रयत्न करचो अशी म्हजी विनंती आसा बरें आमी कन्सिडर करता श्री दिनेश काब्राल